हाय हँडेडनेस एमपीटी पळय करता, जाय तेन्ना थंय गेट घाली, जाय तेन्ना हे बंद केलें. सो एमपीटीन आमकां विकते घेतल्या काय कितें? सो इट इज सो बॅड. आज हांगा कितलीशींच बायलां हांगा आमचे लोक हांगच्यान शॉर्टकट पडटा म्हणून ह्या ब्रिजा वयल्यान वतात. तेच तर वेलंकनी चॅपलाचे सगळे डिवोटीज आसा ते हो ब्रिज यूज करपाक थंय वतात. आतां सप्ता येता, सप्ताचे लोक तेवटेंतल्यान हांगा येतात आनी एमपीटी कोणाक सांगनासतना विदाउट इन्फॉर्मिंग एनी ऑथॉरिटी, म्हणजे स्वता आपूण ऑथॉरिटी जावन सगळें बंद केलें. सो वी हॅव टोल्ड देम टू फर्स्ट इमिडिएटली रिमूव दीस, ओपन द ब्रिज, इन्फॉर्म द म्युनिसिपालिटी, हॅव एन इन्स्पेक्शन. आणि कितें तुमचो प्लॅन आसा तो आमकां सांगा. विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीबडी तुम्ही जाय ते करूंक शकना. हांगा ऑथॉरिटीज आसा, कलेक्टर आसा, मामलेदार आसा, म्युनिसिपालिटी आसा. तुमकां कोण लागना? म्युनिसिपालिटीच ऑथॉरिटी जाली म्हणजे तुम्ही जाय ते बंद करता, जाय ते हे करता. तुमकां खबर नासलें वो अनसेफ आसा काय कितें तो. तुम्ही एमएलए खंयचे, हांगा 2 एमएलए लागता, संकल्प आमोणकर आनी हांव. तुम्ही आमकां एक दीस तरी इन्फॉर्म केलें की अशें अशें जाता बाबा, आमी बंद करपाक सोदता, सेफ्टी मेजर्स घेवपाक सोदता. तुम्ही सांगले केन्ना भितर जातले, कितें जातलें असो. थंय बी ड्रायव्हर इलेवरी जाल्लो, पूण आमकां ताणें विचारून आमी सगळ्या लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन आमी केल्लें. आज गरीब समाजाचो लोक जो आसा, हू कॅनॉट एफोर्ड ट्रान्सपोर्ट, ते हांगच्यान चलत वतात आनी तांकां तुमी हें करता. वॉट इज युअर तुमचें इंटेन्शन कितें आसा? आर यू डिफाईंग ऑल द ऑथॉरिटीज? वी आर ऑलवेज सपोर्टिव्ह ऑफ एमपीटी. बाबा तुमचो बिझनेस जावचो आनी तुमचो बिझनेस जावन आमच्या लोकांकूय बिझनेस जावचो. पूण आज आमी पळयता की एमपीटी इज नॉट टेकिंग एनीबडी इन टू कॉन्फिडन्स. दे आर स्वता ऑथॉरिटी, स्वताच जज, स्वताच एप्लिकंट, सगळे स्वता. सो आय थिंक सो दीस इज अ व्हेरी बॅड ट्रेंड. म्हाका दिसता दीस शूड बी स्टॉप. एमपीटी केदी व्हडली जावन आमकां लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन तुमी कितें करता तें करपाक. सेफ्टी आसा जाल्यार तुम्ही 20 तारखेर बोर्ड मारला आणि आज तुम्ही येऊन सील करता. म्हणजे 7 दीस कितें जालें जाल्यार तुमच्या आमच्या लोकांचे जीवन न्ही तें. म्हणजे आमचे जीवन तुम्ही लोकांचे कितें चिल्लर धरला. थंय भायर गेट घाली, थंय एक्सिडंट जाला आनी कोण मेलो जाल्यार तें एक इश्यू. सो आय एम रिक्वेस्टिंग एमपीटी दॅट प्लीज डोंट टेस्ट पीपल्स पेशन्स. आमी हांगा आमकां लोकांक निवडून दिल्या, म्हाका वास्कोन निवडून दिल्या, संकल्पाक थंय निवडून दिल्या आनी आमकां दोनूय जाणां एफेक्ट जाता. एनीथींग हॅपनिंग यू शूड टेल अस सो दॅट वी कॅन इन्फॉर्म अवर पीपल. बाबा अशें जावपा आसा, हो ब्रिज आनी थोड्या दिसांनी परत जातलो, थोडे दीस मातशें सोंसया, कितें तें आमकां कळपाक जाय. हांव तांच्या ऑफिसरा कडेन उलयलो, ही वॉज ऑल्सो एग्रींग. अँड आय थिंक पयलीं म्हणटा तें म्युनिसिपालिटीक इन्फॉर्म करपाक. म्युनिसिपालिटीचे इंजिनियर आसा, वेदर इट इज रियली नेसेसरी काय कितें, दे वील ऑल्सो दिस थिंग. ते आपली स्टेबिलिटी पळयतले. सो म्हजो एमपीटी कडेन रिक्वेस्ट, तुम्ही बिझनेस करता, आमकां कसलोच प्रॉब्लेम ना. एमपीटी मे ग्रो 10 फोल्ड, आमकां कसलोच प्रॉब्लेम ना. बट वी आर इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह. आमकां लोकांनी निवडून दिल्या, आमकां कोणें बसोवना. सो तुमची कर्तव्य आसा, कितें घडटा न्ही वास्को भितर नाल्यार मुरगांव भितर नाल्यार दाबोली भितर, त्या वाठारांतल्या आमकाराक कॉन्फिडन्सान घेवन तुमी सांगपाक जाय. जाणे करून आमी आमच्या लोकांक तयार करपाक शकतात की अशें अशें आसा, प्रॉब्लेम आसा. आज सडनली तुमी बंद करता, नोबडी नोज एनीथींग, तुमी एक बोर्ड मारता. व्हेरी सॅड. आय रिक्वेस्ट चेअरमॅन ऑफ एमपीटी दॅट इमिडिएटली तुम्ही पयलो इन्स्पेक्शन घ्या. इन्स्पेक्शन घेता आसतना कलेक्टराक सांगा, मामलेदाराक सांगा, आमकांय सांगा, म्युनिसिपालिटीक सांगा. लेट अस टेक अ जॉयंट डिसिजन. लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन करूया. इफ इट इज नेसेसरी, इफ तो रिपेअर जावंक शकता जाल्यार वी वील रिपेअर इट. बट डोंट स्टॉप पीपल फ्रॉम क्रॉसिंग हियर. और इफ दे हॅव टू स्टॉप बंद करपाक जाय जाल्यार प्रपोजल दिया. वॉट इज द म्हणजे तुम्ही नवे ब्रिज बांदतले, कितें बांदतले, पूण खंयचेच डिसिजन आर्बिट्ररी करचें न्ही. दिस इज माय रिक्वेस्ट टू एमपीटी, इज चेअरमॅन. एमपीटीचो चेअरमॅन एक बरो मनीस आसा, हांव हें केला. लेट हिम फर्स्ट दिस थिंग. आमचो तो बायणाचो इश्यू अजून सॉर्ट आउट जावना. तांणी लास्ट टायम आयिल्लो, हांव चेरोमाकूय रिक्वेस्ट करता. ही हॅड टोल्ड अस टू गिव 8 days अँड वील गेट बॅक टू अस. आतां 10-12 दीस जावपाक स्टील यू हॅव नॉट गॉट. So that also issue is pending. Now these any additional issues will be here. See, MPT should coordinate with local MLAs, with the administration for smooth flow. तांच्याय खातीर ते तांच्याय बऱ्या खातीर आसा. फुडें हाय हँडेडनेस करप हें योग्य न्ही, इतलें म्हाका सांगन दिसता. आमी ताका तेंच विचारलें न्ही की तुमकां आतां कळ्ळें काय म्हणून तुमी आतां नोटीस घेवन मारतात पयलीं आनी आतां हें करतात. सो हें फक्त दाखोवन दिता की एमपीटी सद्या और एमपीए इज ट्रायंग. अबलो हाका पळया, आतां तो पळयता. He cannot afford to go by taxi. He cannot afford to go by pilot. ताचे घर त्या सायडीन आसा. एक पायलट दिल्यार ताका 30 रुपया दिवचे पडटा. सो तो 30 रुपया साल्वार करपा खातीर ह्या ब्रिजा वयल्यान वता. अशे धाकट्या समाजातल्या लोकांक तुमी सपोज त्रास करपाक लागले, हू वील कीप क्वायट? नोबडी वील कीप क्वायट. हांव एमपीटीक एक रिक्वेस्ट आनी वॉर्निंग दोनूय दिता. प्लीज डोंट टेस्ट द पेशन्स. लोकांक रस्त्यार येवपाक दिवनाका. कितें आसा तें तुमी ऑथॉरिटीक सांगा. हांगा ऑथॉरिटी आसात.
मामलेदार आसा, कलेक्टर आसा, डेप्युटी कलेक्टर आसा, म्युनिसिपालिटी आसा, चीफ ऑफिसर आसा, तुम्ही तांकां कॉन्फिडन्सान घेवपा जाय आनी लोकल आमदाराकूय कितें जाता तें सांगपा जाय. आमकां इतलेंच खातीर की वी कॅन एक्सप्लेन टू आवर पीपल वॉट इज हॅपनिंग. पूण अशें हाय हँडेडनेस इज आय थिंक सो नॉट डन. वी वील नॉट टॉलरेट दीस. आनी हाजेर कितें आसा तो निर्णय आमी फुडल्या काळान घेतले. आता तांणी ओपन करता म्हणटा. तुम्ही वास्कोकारांचे, मुरगांवकारांचे स्पेशली तुम्ही पेशन्स पळोवं नाका. लोकांक रस्त्यार येवपा दिवं नाका. आमी एप्रिशिएट करता की हांगा तुमचो पोर्ट आसा, तुम्ही आमकां बिझनेस जावचो तुमकां सगळे, आनी ते जाता जाता आमच्याय लोकांक बिझनेस मेळचो. हे आमी जेन्ना मागतात तेन्ना असले हाय हँडेडनेस आनी आपूण स्वताच एक स्वयंभू ऑथॉरिटी म्हणजे आमकां कोण लागना अशें तुम्ही करचे न्ही. अशें केले जाल्यार लोक रस्त्यार येतले आनी रस्त्यार येतकूच मागीर आमी आमचो परिणाम आमच्या हातान ना. इतलें हांव सांगूंक सोदतां. तुम्ही पळयतात GNH. आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है. देखते हैं खाना कैसे बनाती है. भाभी, मेरे लिए सब्जी रोटी. भाभी, मेरे लिए स्पेशल बासमती राइस. डॉक्टर साहिबा, सबकी पसंद का ख्याल कैसे रखोगी? मेरी भी कुछ डिमांड है. एक डॉक्टर होने के नाते सेहत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है और एक बहू होने के नाते परिवार वालों का दिल जीतना भी मेरा फर्ज है. ये सब पॉसिबल हो पाया है पंचामृता की वजह से. इंडिया का फर्स्ट फोर्टिफाइड राइस और इनके सारे प्रोडक्ट जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं. आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड.